एक्सायज चेकपोस्ट केली 70 हांगासर काल एक सोऱ्यान भरलेली एक गाडी धरली. सध्या ती गाडी पेडणे त्यांच्या गुदावान व्हरून दवरला आनी जो ड्रायव्हर आसा ताका अरेस्ट केला. हेतून चड म्हायती मेळटा ती अशी की एक कंटेनर गोव्यासून सोरो घेवन चोर्ला घाटाच्या गेट क्रॉस करून बेळगांव वाटेन वयतालो. जेन्ना एक्सायज चेकपोस्टाचेर पावलो आनी जेन्ना ताका आडयलो तेन्ना तेजे कडेन प्रॉपर डॉक्युमेंट नासल्या कारणान गाडी चेक केली आणि गाडी चेक करून जर पळयता जाल्यार भितर 700 बॉक्सां सोऱ्याची लोड केल्ली आसली आणि त्याची किंमत जवळ जवळ 13 लाख रुपये जावन आसा. सो ही तेज्या उपरांत जो ड्रायव्हर आसा त्या ड्रायव्हराक अरेस्ट केल्लो आसा आणि वाळपय पुलिसां कडेन दिल्लो आसा. आणि हितून मजेशीर गजाल अशी म्हटल्यार जी गाडी आसा ती गोवा रजिस्ट्रेशन पासिंग गाडी आसली. बट जेन्ना चौकशी केल्या उपरांत कळ्ळी की गाडी ही कर्नाटक रजिस्टर आणि जो तिची नंबर प्लेट आसा ती नंबर प्लेट स्क्रॅच केला आणि गोयची नंबर प्लेट लायल्या त्या गाडयेक आणि चोरून ते सोरो व्हरतालो. आणि दुसरी एक गजाल अशी आसा की आमकां अशें आयकपाक येता सोर्सिसां कडल्यान की हो जो सोरो आसा हो सोरो खंय ना खंय तरी होंडा आयडीसीन पॅक केल्लो आसा. तशें पळोवपाक गेल्यार होंडा आयडीसीन सोऱ्याची फॅक्टरीच ना आणि हो जर सोरो पॅक केला जाल्यार कोणे पॅक केला हो एक सत्तरी आतां व्हडलो चर्चेचो प्रश्न आसा. कांय वर्सां पयलीं होंडा आयडीसीन अशीच एका ज्यूस पॅक करपी फॅक्टरीचेर रेड मारलेली आणि तेतून इन्फॉर्मेशन पुलिसांक अशी मेळिल्ली की ज्यूस पॅक करपी फॅक्टरीन सोरो पॅक करता म्हणून. जे दीस रेड मारली ते दीस सगळी ती फॅक्टरी एकदम क्लीन केल्ली आसली आणि थंयसर ज्यूसय पॅक जायनासलो आनी सोरो पॅक जायनासलो. सो अश्यो ज्यो फॅक्टरी आसा जे इलिगल सोरो पॅक करता किंवा इलिगल डुप्लिकेट सोरो तयार करता असल्यांचेर रेड मारून सरकारान चवकशी करपाची गरज आसा. सत्तरीच्या स्टुडंटा खातीर कल्पेश गांवस.